लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान 22:7-1-17 जेजू शोधपोतीच्या चाकराक बरो करता. ही सगळी आपली शिकोण आयकोतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कापेरनावांत गेलो. कोणेकल्या शोधपोतीचो चाकोर ताचे खेरीत अपूर्बायेचो पिडेंत पडून मोरणाच्या तोणीर पावलोलो. जेजूची खबर आयकोतोच ताणें जुदेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फाव. तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. तेच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणोन जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणोन जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणोन जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतोल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार हांवें इस्रायलांत पर्यंत पळोवंक ना. आनी धाडलोले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. नायनाच्या विधवेच्या पुताक जेजू जिवंत करता. ताचे मागीर अशें जालें. जेजू नायन म्हणलोल्या एका नोकरांत गेलो आनी ताचे बराबर वेताले ताचे शीज आनी खूब लोक. नोकराच्या दारवंट्या लागीं पावतना ओचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरतालीं. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नोकरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडू नाका. आनी फुडें वचून ताणें तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगळीं थोटाकलीं आनी देवाची तुस्त करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदिया सोभोवती गांवभर गाजली.